नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो खबरो। पांचजन्य आयोजित सागर मंथन सुशासन संवाद 2.0 आयज दक्षिण गोंयांत जालो। रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी ह्या वेळार उलोवप केले। सुशासन आनी उदरगती खातीर सरकार बांदील आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री गडकरी हांणी सांगले। गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट जिसके साथ हमारी कटिबद्धता है, ये हमारा एक प्रकार से मिशन है और उद्दिष्ट जो हमारा है वो है अंत्योदय। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन था कि जिसमें समाज में जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस आखिरी व्यक्ति को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा उद्दिष्ट मिशन पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारे जीवन का उद्दिष्ट है। केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या फुडारपणाखाला काल नियाळ बसका जाली। ह्या बसकेक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री जनरल व्ही.के. सिंग, पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, गोयचे येरादारी मंत्री मॉविन गुदीन आनी हेरांनी बसकेत वांटो घेतिल्लो। गोंयांत चालू आशिल्ल्या प्रस्तावित प्रकल्पांचेर ह्या बसकेत भासाभास जाली। पर्वरे सपदरी उड्डाणपुलाचें काम जानेवारी म्हयन्याच्या अखेर मेरेन सुरू जातले अशें ह्या बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। गोंयांतले एकंदर नॅशनल हायवेच्या अंतर्गत जे सगळे प्रोजेक्ट चालू आसात, फर्स्ट पयलो म्हणजे मोपा कनेक्टिविटी टू द नॅशनल हायवे हो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट एप्रील म्हयन्यापर्यंत पुराय जाता। पर्वरी फ्लायओव्हर ताजें काम जाता ते जानेवारी म्हयन्याच्या म्हणजे एंडिंगाच्या पयलीं सुरू करप, कारण ताका सायडीचे बाकीचे सगळे ताजेरूय रिवायव जाता। त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन डिस्कशन्स जाले। साखळे ते कारापूर बेळगाव समांतर रस्तो बांदतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली। खानापूर बेळगाव वाया चोरला वो रोड जो आसा पळय न्ही, ताका पॅरलल आनी एक रोड काडप, म्हणजे तो 4 लेन वगैरे न करता म्हणजे एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करता आसतना सायडीच्यान रस्तो काडलो जाल्यारूय बी ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयाक फायदो जातलो। ती ताजेर टेंटेटिवली तांगेले आपलो DPR रेडी करून धाडा म्हटलं, सो तेजे फॉरेस्ट क्लियरन्स वेळ आसत जाल्यार इन लॉंग रन तोय रस्तो घेतलो वचता। उरलो अनमोड रोडाची, म्हणजे अनमोड फ्रॉम टू अनमोड टू द शुगर फॅक्टरी आनी शुगर फॅक्टरी टू परत खांडेपार ह्या रस्त्याचे जे आसा पळय ही थोड्या दिसांनी कामां सुरवात जातली आनी ते सायडीतली कनेक्टिविटी कंप्लीट जातली। विकसित भारत संकल्प यात्रा आयज साखळे नगरपालिकेत पावली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या यात्रेक येवकार दिलो। ह्या वेळार केंद्र सरकाराचे प्रतिनिधी प्रवीण कुमार, साखळेचे नगराध्यक्ष रश्मी देसाय, नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी कबीर शिरगांवकार हाजीर आशिल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्र सरकारान सुरू केल्ल्या येवजण्यांक लागून लोकांची जीण सुधारल्या अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय म्हणजे ज्याच्यापर्यंत कोणूच पावनासलो त्याच्यापर्यंत माननीय मोदीजी, म्हणजे आम्ही जेन्ना म्हणटा की अंत्योदयाचो विकास आम्ही करता तेन्नाच सगळ्यांचो विकास जाता, म्हणजे सर्वोदय, आणि सगळ्यांचो विकास जेन्ना जाता तेन्नाच गावाचो विकास जाता, म्हणजे ग्रामोदय। अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय या तत्वाचेर आम्ही सरकार चलयता, म्हणून प्रत्येक महिला भगिनीक सन्मानान जगपाचो, मानाचे स्थान दिवपाचे काम जर कोणी केले आसत जाल्यार ते माननीय मोदीजीत केले। केंद्रीय घर मंत्री अमित शहा हांणी आयज अहमदाबादेत आयोजित केल्ल्या स्नेह मिलन कार्यावळीत वांटो घेतलो। ह्या वेळार तांणी प्रधानमंत्री स्वनिधी येवजणेच्या लावार्थ्यांक भोवमानीत केले। तशेंच घर मंत्र्यांनी कार्यावळीत वांटेकार जाल्ल्यांक संबोधीत केले।
मजगती घरमंत्री शाह अहमदाबाद आणि कलोल हांगा जावपी वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटेकार जावपाचे आसात. घरमंत्री पानसर तळ्याचे आयज लोकार्पण करतले. ते विशाल एकता संमेलनात वांटो घेतले आणि सरदार पटेल हांच्या 15 फीट प्रतिमेचे अनावरण करतले. घरमंत्री गांधीनगर जनमहोत्सवा वतीन आयोजित संसद खेळां सर्तीचे लेगीत उक्तावण करपाचे आसात. तशेंच नवरंगपुरा हांगा गुजरात साहित्य महोत्सवाचे ते उक्तावण करतले. जम्मू काश्मीरात आतंकवाद्यांनी सेवानिवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याची हत्या केल्या. आज सकाळी बारामुल्ला जिल्ह्यातल्या गंतमुल्ला ह्या वाठारात ही घडणूक घडली. मोहम्मद शफी अशें मरण आयिल्ल्याचें नाव आसा. मशिदीत आसतना तांचेर हो हल्लो जालो. सुरक्षा दळांनी वाठाराक रेवडो घाला आणि हल्ल्या खातीर जापसालदार आतंकवाद्यांक धरपा खातीर मोहीम सुरू केल्या. खेळा मंत्रालयान नव्यान वेचून आयिल्ल्या कुस्ती महासंघाक निलंबित केला. महासंघाचे नवे अध्यक्ष संजय सिंग हांणी 15 वर्सां आणि 20 वर्सां सकयली कुस्तीची राष्ट्रीय सर्त आयोजित करपाची घोषणा केल्या उपरांत खेळा मंत्रालयान कुस्ती महासंघ निलंबित केलो. राष्ट्रीय सर्त आयोजित करपाची घोषणा गडबडीन केल्ली आणि सर्तीत वांटेकार जावपी पेलवानांक कसलीच पूर्वसूचना दिवंक नाशिल्ली अशें मंत्रालयान म्हणिल्ल्याचें समजता. नव्यान वेचून आयिल्ल्या महासंघान खेळाची संहिता पुरायपणान नजरेआड केली आणि महासंघ आदल्या पदाधिकाऱ्यांच्या पुराय नियंत्रणात आसा अशें दिसता अशें मंत्रालयान म्हळां. फुडल्या आदेशा मेरेन कुस्ती महासंघाक सगळे कामकाज निलंबित करपाचो आदेश मंत्रालयान दिला. भारतीय बायलांच्या क्रिकेट पंगडान एकोड्या क्रिकेट टेस्ट मॅचीत ऑस्ट्रेलियाक 8 गड्यांनी हारयल्यात. बायलांच्या टेस्ट क्रिकेटीत इतिहास रचून पयलेच फावट भारतान ऑस्ट्रेलियन पंगडाक हारयलो. मुंबईत आज चौथ्या आणि निमण्या दिसा भारताक जैता खातीर 75 धांवड्यांची मोख आशिल्ली. भारतान ही मोख 2 गडे वगडावन पुराय केल्या. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर लेगीत तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.